आयज वो व्हिडिओ काडपाचें कारण म्हणजे अमित पाटकर यांनी जी आपल्या व्हिडिओन आयज त्यांनी जे इंटलेक्च्युअल लेझीनेस आणि जो गदर वोकला त्याच्या बाबतीत हांव उलोवपाक सोदता। त्यांनी म्हटले की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघान जे गांधीजीक मारलो त्याची आम्ही सगळे 100 वर्सां मनयता म्हणून। हांव अमित पाटकर गोवा प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षाक सांगूंक सोदता की त्यांनी हिस्टॉरिकल आणि लीगल फॅक्ट्स चेक करचे। सुप्रीम कोर्टान त्या टायमार क्लियर केला की RSSचो गांधीजीच्या हत्येन खंयच रोल नाशिल्लो। तुम्ही आमकां देशभक्ती शिकोवची न्ही। ज्या पार्टी जी काँग्रेस AOU या ब्रिटीश एजंटान सुरू केल्ली त्या ब्रिटीश एजंटान सुरू केल्ल्या पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी आणि त्यांच्या अध्यक्षांनी आमकां शिकोवची न्ही देशभक्ती। ज्या टायमार सावरकर वीर सावरकराक डबल इम्प्रिजमेंट जाल्ले त्या टायमार तुमचो काँग्रेसचो अध्यक्ष एक ब्रिटीश एजंट असलो आणि त्या टायमार आमचे हिंदुत्ववादी विचाराचे समाजाक एक करपी विचाराचे लोक देशा खातीर झगडटाले। सो काँग्रेसीन आमकां देशभक्ती शिकोवची न्ही आणि आपले फॅक्ट्स क्लियर करचे। ज्या गांधीजीन तुमकां इतलो गांधीजीचो मोग आसा, ज्या गांधीजीन 1947 सांगलेले स्वातंत्र्या मागीर की काँग्रेस डिझॉल्व करची ते तुम्ही आयकुना। तुमच्या राजकीय फायद्या खातीर तुम्ही काँग्रेस चलयली आणि आयज पर्यंत पूर्ण देशाक खड्ड्यान घातलो। एकूच सांगपाक सोदता लास्ट, जर कितें इफ समथिंग which RSS and their people have killed is Rahul Gandhi's political career, Rahul Gandhi's dream of becoming a prime minister, that's what RSS and people of RSS have killed. आयज BJP युवा मोर्चाचो अध्यक्ष बाब तुषार केळकर हाणे एक व्हिडिओ काढला आणि त्या व्हिडिओन त्याने आमच्या प्रेसिडेंट बाब अमित पाटकराक सांगला की त्याने आपले इंटलेक्च्युअल लेझीनेस दाखयला। सो हांव सांगपाक सोदता की बाब तुषार, तुवें जे आयज उलयला तेजे वयल्यान सिद्ध जाता की तुजो IQ लेवल वीक आणि तुजो हिस्ट्रीचो जो नॉलेज आसा तो कम्प्लिटली झिरो आसा। सगळ्यांक खबर आसा की नथुराम गोडसे हो खंयचो ऑर्गनायझेशनाचो मनीस आशिल्लो आणि ताजो रोल कितें आशिल्लो इन द डेथ ऑफ महात्मा गांधी। स्वतंत्र जावन वो पयली आतंकवाद देशाचो खंयच्या ऑर्गनायझेशनाचो मेंबर आशिल्लो हे सगळ्यांक खबर आहा। हे तुवेंनी पळोवपाचें आनी तुका एक कळपाक जाय आनी कित्याक RSS लिंक जाता विथ द डेथ एंड असॅसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी। सो नेक्स्ट टाइम तुवें व्हिडिओ रेकॉर्ड करचे पयलीं, काँग्रेसीक अटॅक करचे पयलीं तुवें आपलो फॅक्ट्स चेक करचो। जर तुजे कडेन पुस्तक ना ऑन हिस्ट्री तशें जाल्यार आमी तुका पुस्तक दिता तें तूं वाच आनी मागीर यो व्हिडिओ काड। आमकां खबर आहा तुजो क्वॉलिफिकेशन कितें आहा, तूं कसो क्वॉलिफाय जालो BJPचो युवा मोर्चाचो अध्यक्ष जावपाक। तूं एक PA आशिल्लो ऑफ अ पॉलिटिकल लिडर आनी थंयच्यान तुका डिपोर्ट केला हांगा टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ युवा मोर्चा। तुका गोंयचे पॉलिटिक्साचे बद्दल कांयच खबर ना सध्या। गोंयचे युवा जे अनएम्प्लॉयड आसा, क्रायम रेट्स जे वाडटा तेजेर तुवें अजून एक व्हिडिओ काडूना। हांव तुका चॅलेंज करता, तूं आपल्या गव्हर्मेंटाक विचार की कशें ताणें आनी कितें म्हूण केलां ताणें फॉर द यूथ ऑफ गोवा। तुजो म्हणटा तुमकां देशभक्ती शिकोवपाची गरज ना। आयज जर काँग्रेस नाशिल्ली तर ह्या देशाक इन्स्टिट्यूशन मेळनाशिल्ले, मेडिकल हॉस्पिटल्स मेळनाशिल्ले आनी जे कॉन्स्टिट्यूशन जे आमी आज उलयता ते तुमकां मेळनाशिल्ले। सो तुका एक कळपाक जाय द रोल ऑफ काँग्रेस आणि काँग्रेस कार्यकर्ता। नाव कमिंग टू द मिसकन्सेप्शन दॅट यू हॅव दॅट RSS हॅज किल्ड द ड्रीम ऑफ आवर लीडर फ्रॉम बिकमिंग द प्राईम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। RSS हॅज किल्ड the career of our leader, Sri Rahul Gandhi ji. Now let me tell you one thing, that no RSS and no BJP can kill his political career. Congress was in power from 2004 to 2014 and at that point in time, if Rahul Gandhi ji wanted to take up a post, he would take. But he decided and he chose to be with the people, understand their problems. Unlike you and your leaders, we don't import anybody. Secondly, whenever Rahul Gandhi ji speaks in the parliament, you all have muted him
because you all fear him. So there is no question that you all have killed his career. You all fear that he will kill your political careers and your political aspirations and your greed for power. And that's how he rattles you all at every sessions in the parliament. So get that in your head. So before you talk next time, off your hats, get your facts checked.